तो आत्ता पावलो झालं का पाय बदललं बेस्ट ऑफ लक 2027 इलेक्शन थँक्यू या जर्नी हांव तुझ्या सदांच वांगडा आसतलो आनी गाव आशीर्वाद ओके सातान मानस घेतलेली हांव शेतकरी संघटनेचो अध्यक्ष महाराष्ट्र शेतकरी संघटनेचो अध्यक्ष तेका मनीस धाडले हांव वचूंक शकना हांव बाबूचो मनीस हांव तिकडे वचूंक शकना जाल्यार मागीर शेतकार गेले ह्या प्रवीण आर्लेकरान सांगले की पंचायत घेवनी पंच बडी आमच्या सारक्या पंचायतीची ना पंचायत घेवनी सरपंच घेवनी आनी शेतकारांक सगळ्यांक आपल्याकडे घेवनी त्याच टायमार हांवें डायरेक्ट सुभाष शिरोडकर वचून हे सर आता टेंडर केल्ले आहा मानशे 14 लाखाचे ऑलरेडी टेंडरय केले आता माणूस ह्या 8 दिसांक लागतली तर हो मनीस हांवें 4 फावटी गेलो हेणी म्हाका आमचे मनीस गेले 4 फावटी धाडले हांवें ताका आमच्या सेक्रेटरीक धाडलो म्हाज्या सेक्रेटरीक धाडलो शेतकारांक धाडले हो पंचायत आपय म्हणपा लागलो पंचायत हेची न्हू धाडलो हो पंचायत आपय म्हणपा लागलो हांवें एक टायमाक सुभाष शिरोडकर घराडे वचून तो वतना फुडें कृष्ण म्हणपा लागलो कितें जालें हे मला काम तुका 8 दिसांनी काम करून तुका जालें म्हणपा लागलो ही टेंडर फॉर्म हे आता टेंडरूय जाले तर हो असो आमदार तर आमी ह्या आमदाराकडे आता कशें रावपाचे आमकां ह्या टायमार अशी गरज आहा बाबू शिवाय आमकां पर्याय ना हे माझे 2च शब्द सांगपाचे आता लोकांनी विचार करपाचो की आता फुडें आमी कशें वता तुमकां खंय दिसता तर तुमी पळया आणि प्रत्येक गोष्ट तुम्ही तकलेन घाला आज फाल्यां सकाळी कोणूय येतले आता पैसे हाडटले माता दोनांक 5 दितले 5,000 दिले समज 10 दिले एका दिसान सोंपतले तुमचे प्रत्येक मनशाचे हे अनुभव सांगलो तुमकां हो हांव शेतकरी संघटनेचो अध्यक्ष म्हाजे ट्रॅक्टर मशिनां शेतकारी सगळे आयज अख्खे म्हाका आयज व्हडल्यान व्हडलो 2 टन हसाणो पिकोवपी कृष्णा तावणेकर 20 टन भात पिकोवपी कृष्णा तावणेकर ह्या शेतकाऱ्यांनी नाकारलो ह्या प्रवीण आर्लेकरान हे सुभाष शिरोडकरान म्हाका मानस करून दिली इतकें आनी सांगपाचें कळ्ळें आता आमी कितें करतले हे ऑफिस उगडून जे कितें कामां आहा ती मनीस दवरला क्लार्क आसतलो मॅनेजर आसतलो आमी आसतलो हे मुवमेंट चालू आसतलो दुसरे आठवड्याक एक दीस आमी पंचायतीत भेट दिवपाची पंचायत म्हणजे आमचे कार्यक्रम आमचे पंचायतीत आहा ते पंचायत लेवल आमचे जे वर्कर आसताले तेंचे घेवन आमी मिटींग दवरता तशें करी पळय सुवातेर म्हणटा तें मेन की हें ऑफिस आमी उगडलां आमचे जे लोक आहात तेंचे अर्जन्सी कामां करपा खातीर फ्री वर्क हांगा मेळटा रेजिडेंट सर्टिफिकेट घे ओबीसी सर्टिफिकेट घे आधार कार्ड घे तुजे पेन्शनाचे घे कितें जे फॉर्मेलिटीज आहा ती करपा खातीर हें आतां काही प्रमाणान लोक म्हणटा बाबू आतांच आयलो कळ्ळो मेन म्हणटा ते ह्या मतदारसंघात आमच्या बीजेपीचोच कॅन्डिडेट आहा एक तर तेका हांव बेगीन येवन तेका टक्कर दिवं बरें दिसना एक आमचे भितर फायट अशें दिसता कळ्ळो म्हणून तेका आमी दिल्ली पण त्या आमदारान ह्या मतदारसंघाचें लुकसाण केलें फाटी आयलो मतदारसंघ आनी जेन्ना अशें म्हाका कळून आयलें कारण जे प्रोजेक्ट सुद्दां हाडले आमी त्या प्रोजेक्टाचो सुद्दां ताणें लाभ आमच्या लोकांक दिवंक एअरपोर्ट आमी हाडलो एअरपोर्ट जो एअरपोर्टाक जो संदी मेळपाक जाय आसली आमच्या भुरग्यांक ती मेळूं ना आमचो लोकांची त्याग केलो जमनी दिली सगळें कितें दिलें जें दिलां तें आमच्या मतदारसंघाच्या लोकांक पण त्या लोकांक भायर दवरून तेंच्यांनी साकळी बिचोली महाराष्ट्र ह्याचे भुरगे बसयले जे आमच्या आज भुरग्यांनी संदी घेवपाक आसले कारण ते पोट आसलेले लोकांनी जागे आपले कित्या खातीर दिले खंय तरी आपल्याक पोट मेळटलें म्हणून एक ते जालें दुसरें जे टॅक्सीवाले आहा ते आरड मारतात तांकां पार्किंगा जागो सारको मेळूना हें ना तें ना ही जी डोकेदुखी आहा पळय ती आमी आयकून घेवपाची ना हेज्या खातीर आमदारान कांयच उलोवना आयुष हॉस्पिटल थंय हाडलें त्या आयुष हॉस्पिटलान आमचो भुरगो कोण सगळे भायले महाराष्ट्राचे येवन हेज्या बद्दल आमचो
आमदार हा तो काय उलयना. आमी खूब संदी दिली ताका करपाक आनी खंयच्याच इशूचेर ताणें आजून पासून विधानसभेन आवाज म्हणटा उठोवना. सो हें आमी 4 वर्सां सहन केलें. आमचे मतदारसंघांतलो हो तो वॉटर प्लांट आमी हाडलो, सेकंड फेज थंय येवपा जाल्ले, आज कंप्लीट करपा जाल्ले, करूना. अशे खुबशे ह्या आमदारान असो एक खंयचो प्रोजेक्ट हाडला ताका सांगचें तेणें. ही एडमिनिस्ट्रेटिव्ह बिल्डींग आमी हाडली म्युन्सिपाल्टी कडली, तेजे सायडीक जो टावन हॉल येवपाचो आसलेलो तो हाडूना. तेजेर सगळी ऑर्डर पास जाल्ली, ते खंय स्टॉप जाले तेंच खबर ना. ह्या रितीन काम चल्लेलें. हांव जेन्ना ह्या मतदारसंघान आयला आनी मागीर जो कोरगांव आनी पेडणे म्हाका स्थान मेळ्ळें, जे लोक सांगता ते हांवें कामां केल्लीं, सांगता ती. मतदारसंघान खंयचोच रस्तो हांवें दवरूना, सगळे हॉट मिक्स. ह्या रितीन आमी काम स्पीड केल्लें. मतदारसंघ सारको फाटी आसलेलो. आमी कंपिटिशन आयलें ते मतदारसंघाच्या कामाचेर आनी मतदारसंघांनी काम केलां म्हणून म्हाका 4 फावटी लोकांनी निवडून दिलें. बेश्टो दिवना, काम केलां. पण हेजो जे आमचे मतदारसंघाचे जे इनजस्टीस जाता तेजेर आवाज उठोवपी थंय कोण. म्हाजो पयलें टार्गेट आसतलें एम्प्लॉयमेंट. कारण आज आमी एम्प्लॉयमेंट मागूं शकतात तशें आमच्या कडेन प्रोजेक्ट आसात, तशें आमच्या कडेन जमनी आसात. आज मतदार अख्ख्या गोंया भितर खंय तितली जमीन नासतली तितली जमनी आमच्या एक्वायर केल्ली, पण तेजो लाभ आमकां अजून मेळूना. पयलेच जमनीचेर आयलो तो प्रोजेक्ट एअरपोर्ट, दुसरे जमनी खाली आहात पण आमकां अजून पडले. म्हणून हे जे लोक कोण कोण उबे रावल्यात, आज हांव पळयत त्या प्रमाणे की आमदार म्हटल्यार धंदो जाल्लो. आमदार म्हटल्यार सेफ आमदार खातीर पयशे मोडपाचे, आमदार जावपाचे आनी जोडपाचे, हें आल्लेकारान केलें. अशे कांयचे आमदार आतां भायरूय सरलेले. म्हणून लोकांक म्हाजें आव्हान, आमी 4 फावटी हांगा निवडून आयल्यात, फुडें आमी सेवा करपाक सोदतात आनी प्रमाणीकपणान सेवा करपाक सोदतात. म्हाजी सेवा जी आहा कमीत कमी 1000 वयर हांवें नोकरी हांगा दिल्यो, सगळे पोस्ट दिले फुकट. हें म्हाजें काम हे लोकां भितर आसा, कळ्ळें. आनी हें फुडें म्हाका अशें करपाक जाता. आनी एम्प्लॉयमेंट हो मेजर प्रश्न घेवन हांव फुडें वयतलो आनी जी कामां उरल्यात पेंडींग ती कामां घेवन फुडें वयतलो. सर, ते 100% हांव करतलो. सर, आता तुम्ही जशें म्हटल्यात बीजेपीचे ऑलरेडी एक कॅन्डिडेट आसा आणि भायर चर्चा अशें आमकां आयकपाक येता की फुडार जर तिकीट जर मेळोंक ना किंवा बीजेपीचें तुमी खंय तरी दुसरे जे पक्ष आहा गोवा फॉरवर्ड किंवा हेर अशे वयता अशें आमकां इन्फॉर्मेशन आहा. तुमचें कितें म्हणणें? हांव अजून तेजे भितर निर्णया वचूना. हांव आजून पासून बीजेपी आहा आनी हें डिसिजन आहा तें लास्ट. पण अजून बीजेपी कडेन आहा आनी बीजेपी म्हाजेर त्या प्रमाणे विश्वास दवरतली अशें म्हाका कळ्ळें. पण तें घेवन हांव फुडें वयतलो. सध्या तुम्ही म्हटलं हांवें काम केलो, कोणाचो धोको करूं ना आनी त्या कामा खातीर 4 वर्सां पाशेंस काडलें. दुसऱ्याच्या एडवांटेजय दिली काम करपाक, पूण करूं ना. म्हूण तसोच मतदारसंघ दवरया, तसोच आमी फाटी या, काय फुडें वचपाचें. लोकांक एक फावटी मागतलो की परत एक फावटी सेवा करपाक म्हाका ह्या मतदारसंघात दिवची. आयज सर तुम्ही जेन्ना पेडण्यान आयल्यात ऑफिसात, लोकांचो कसो तुमकां प्रतिसाद? बरो रिस्पॉन्स आहा. जे म्हाजे हात फुडें काडटात ते म्हाजे बरोबर आसा. लोकांनी म्हाका दिला आव्हान की बाबू यू गो एहेड. लोकांक एक विश्वास आहा, लोकांक अपेक्षा आहा म्हाजे बद्दल. परत एकदा बाबू पेडण्यान आयला, अभिनंदन आहे. कितें सांगपाक सोदता? आता हे जो येयला बाबू ही गरज आहा लोकांक. हे तर आमकां 4 वर्सान आयच्या ह्या आमदारान दाखोवन दिला की बाबूची खरी गरज आहा म्हणून. खंयच्याय प्रसंगाक मेलो समज कोणाचें लग्न असलें कित्याकूय पावता बाबू. आनी म्हणून आनी कसलेंय काम व्हर, कित्याकूय व्हर, केन्ना कोणाक फोन लावन सांग बाबू तेजे कडेन फोन आहा, फोन दिता, दिलो रोखडो फोन लायता ऑफिसराक, सोमतें इमिडिएट तुजें काम. ह्या आमदारा कडेन हांवें अनुभवला. डेली विजीस ट्रान्सफर हेचो 9,500 पगार खंय तो पोर्ट्सांतलो तेका काडलो आनी पणजे घातलो. सांग तूं म्हाका कसो वचून येतलो तर दिसा दीस कितें परवडटलें. हेच्या फाटीक लागलो हांव, फाटीक लागलो. फोन कर डायरेक्टराक, फोन कर. फोन ना करना, हांव तुका नोट घालता म्हणून म्हाका सांगलो घातलो म्हणून. थंय वचून पळयता जाल्यार नोटूच पावोंक. लास्ट मागीर आमच्या पोजिशनाचेर आमी ट्रान्सफर करून हाडलो तेका म्हापसा. तर आयज हे बाबू ऑफिस चालू करता. बाबूक पयलें म्हाजें अभिनंदन. ऑफिस चालू करूनी लोकांचे कामां जावनी. एक कितें आतां कोणाक खंय सायबरान वचून कितें तरी करतले जाल्यार एक
50, 100, 200 रुपया खर्च ते हांगासर फुकट काम जातलें अशें लोकांक ते हांव आव्हान करता आनी लोकांनी येवन आपलें काम करून घेवचें आनी फुडें बाबूक आमच्या संदी दिवची आनी फुडें असेंब्लीन धाडचो विधानसभेन आवाज उठोवपाक जर आमदार जाय तर बाबू सारकोच आमदार जाय इतलें सांगून म्हाजे 2 शब्द